नमस्कार. प्रुडंटाच्या बजेट स्पेशल कार्यावळीक तुमकां येवकार. आमी डिस्कस करपाक बसल्यात पर्रीकार सरकाराचो फाटल्या 2 वर्सांचो बजेट परफॉर्मन्स. नवे वकलेचे 6 म्हयने जाले. 1 वर्स जालें, 1 बजेट जालें, 2 बजेट जालीं, आज तिसरें बजेट. सरकारान आनी गोंयकारांनी फाटल्या 2 वर्सांत कितें मेळयलें, कितें वगडायलें, सरकारान कितें दिता म्हणून सांगलें, सरकारान दिलें कितें, सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षीत आसा आनी सरकार दिता कितें, सगळी चर्चा करपा खातीर, विश्लेशण करपा खातीर आमचे बरोबर आसात. सगळ्यांत पयलीं बॉटनिकल सोसायटी ऑफ गोवाचे एक्सपर्ट आनी कॉलमनिस्ट मिगेल प्रगांज, ज्येश्ठ पत्रकार प्रकाश कामत, हिंदूचे ते ब्युरो चीफ गोंयचे, ट्रेड युनियन लिडर कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेका आनी रिप्रेझेंटींग इंडस्ट्री मनोज काकुलो. सगळ्यां पयलीं एक प्रश्न सगळ्यांक, सरकाराक 10 मार्क समजा दिवपाचे जाले, 10 पॉयंट 2 वर्सां, कितले दितलो प्रकाश बाब? हांव परिस्थितीचो हे घेवन म्हणजे मायनिंग बंद जाल्या नंतर जी परिस्थिती निर्माण जाली आनी तातल्यान तो जे चलयता ते पळयत जाल्यार ताका निदान 6 मार्क फावो जातात. तातले 6. हय. एम्प्लॉईज ज्या तरेन मायनिंग परिस्थिती ताका खत घाला ह्या सरकारान, ताका लागून स्वता परिस्थिती बिगडोवन दवरला आनी ताका लागून हांव 10त 5 मार्क्स दिवपाक चड कठीण. 5 मार्क चड कठीण. 5 सकत मिगेल बाब, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. एग्रीकल्चराक फायदो जाल्लो आसा. जे आतां मायनिंग बंद जाल्लें आसा तर ते ड्रायव्हर, क्लिनर, हँडलर, मॅकॅनीक सगळे आसा, तांकां कशें तरी आपलें घर चलोवपा जाय जाल्यार ते आमची परंपरीक वेवसायाचेर परत गेल्ले आसा. काजू एकठांय करपाक, भिण्णाचे शेती सगळी करपाक परत येयलेले आसा. तांकां मायनिंगाचे परिस्थितीन वेले, सरकारान वेले एग्रीकल्चरा कडेन. पूण तेंच्या खातीर जे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनाचे जी सवलती आसा त्यो मोठ्या प्रमाणात ह्या सरकारान शेतकाऱ्याक दिल्ले आसा. पॉयंट कितले? पॉयंट दिवपाचे जाल्यार 7 ते 7.5 दिवपाचो. एग्रीकल्चराचेर 7 ते 7.5. मनोज बाब, इंडस्ट्री. तुम्ही म्हणलें की परिक्षेन कितले मार्क पडटले त्या प्रमाणे, पूण कितें आसा की जेन्ना पळय परिक्षेन जर प्रश्न सिलेबसा भायर जर येत जाल्यार स्टुडंटांक मातशी बेनिफीट दिवची पडटा. तशी म्हज्या कोतान फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू पर्रीकार सरकाराक थोडी बेनिफीट दिवची पडटली, बिकॉज the mining was not expected when the government took over, the mining ban and stoppage and all these things. So from that point of view, म्हज्या कोतान की दोन्ही हात बांदून दवरून सुद्दां काम केला त्या प्रमाणे विथ द क्वेश्चन्स आउट ऑफ सिलेबस म्हज्या कोतान 7 मार्क दिवपाक इंडस्ट्री फाटी फुडें सरची ना. 7 ते 7.5. हांव मनोज बाबा कडेन एक गोश्टी कडेन डिफर जाता. मायनिंग बंद जावचें ना हें तांकां कळून नाशिल्लें. हेच हांव विचारपाक सोदतालो. कित्याक तांणी अपोजिशन लिडर आसतना जे सातत्यान हो मायनिंग इल्लिगल मायनिंग म्हणून प्रश्न लावन धरिल्लो, तांचे PAC चेअरमॅनशिपी सकयल जे पद्दतीन तांणी केल्ले ते दिल्लीक जे पद्दतीन गेल्ले केंद्र सरकारा कडेन आनी ताजे नंतर हा आयोग मेळून ही मायनिंग परिस्थिती उपरासल्या ताजी जबाबदारी डेफिनेटली तांचेरूय येता. म्हणजे प्रश्न सिलेबसा भायलो न्ही. आनी तशेंच जर एग्रीकल्चरा विशीं म्हणपाचें म्हणल्यार गोवा ग्रो स्टॅटिस्टिक्स नॉट क्रॉप्स. आतां अशें म्हणटात 10% एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाडला म्हणटा दर वर्सा. तर गेल्या 2007 to 2012 तर स्टॅटिस्टिक्स घेत जाल्यार बिकॉज ऑफ लँड जी जमीन आहा ती कमी जायत आहा, रियल एस्टेट वाडत आहा आनी ताका लागून जे एग्रीकल्चर करपी शेतकार तेय कमी जाला, तेंची प्रोत्साहन मोडलेली आहा. एम्प्लॉईज आनी इंडस्ट्री दोगांचे मुद्दे खोडून काडले तुमच्या एग्रीकल्चरा सयताने. जस्ट एक ब्रीफ आउटलूक फाटल्या 2 वर्सांच्या परफॉर्मन्साचेर मारया बिफोर एनालिसीस. हो परिवर्तन स्टेटस सरकाराचो फाटल्या 2 वर्सांचो. कसिनो स्टील इन मांडवी सांगिल्ले जाहीरनाम्याक दे आर एक्सपांडींग. एक वाडलो 3 पट आनी एक हाडून दवरला मुरगांव. रिजनल प्लॅन 2002-21 अनडिसायडेड फॉर लास्ट 10 years इशू जाहीरनाम्याक आशिल्लो, सरकार तें सांगून सत्तेर आयलो अनडिसायडेड. MOI कॉन्ट्रोवर्सी अजून चालू आसा. सरकारान हात घालो, मायनॉरिटी कडल्यान प्रेशर येतगीर पूण कॉन्ट्रोवर्सी चालू उरली.
एकच कंटेन्शियस इश्यू सरकारान हात घाला तो गार्बेज ट्रिटमेंट. फाटलीं 15 वर्सां जालीं एटलिस्ट म्हजे जर्नलिजमा सावन तरी हांव पळयतां गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट उबो करतले म्हणून 15 वर्सां जालीं बजेटांनी येता. डेलिगेशन वता जर्मनी, USA, UK जेन्ना 4 प्लांट उबे जातले आशिल्ले. कचऱ्याचो प्रोजेक्ट एक उबो जायना गोंयांत. लोकायुक्ता एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स जी सरकारान सांगली, लोकायुक्ता आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर्स. लोकायुक्त घरा गेलो कित्याक गेलो खबर ना. 1 म्हयने भितर ताका हार्टाचो प्रॉब्लेम जालो. कसो जालो कोणाक खबर ना. गेलो घरा. झिरो टॉलरन्स टू करप्शन, नॉट झिरो करप्शन. ते गुणान हळू झिरो टॉलरन्स जालें. ताजेर कांयच लोकांचो अजून बरो फीडबॅक ना. क्रॅकडावन ऑन दोज इनवॉल्ड इन इल्लिगल मायनिंग काय ना असं तशी मायनिंगूय ना आनी क्रॅकडावन ऑन दोज इनवॉल्ड इन इल्लिगल मायनिंग काय ना स्टेटस. विडिंग आउट ऑफ ड्रग मेनेस इन कोस्टल बेल्ट. सिजर पळयत जाल्यार 10 पट वाडला. अंदू एक्टिविटी ड्रग्सांची वाडल्या. गोंयचे भुरगे माफिये जाल्यात. बारीक सारीक ड्रग विकताले ते. दे वॉन्ट टू टेक ओवर बिझनेस फ्रॉम नायजेरियन्स. ड्रग्स हय ड्रग्स आतां भायर गेला. ड्रग्साचो कंट्रोल. स्टेट इन फायनान्शियल क्रायसीस एंड बर्डन बाय एक्सपेंडिचर्स. फायनान्शियल क्रायसिसा आसतना सरकाराचे डोल आउट पॉप्युलिस्टीक स्किम्स आमी डिबेट करया हाजेर. सरकार बर्डन करता. मॅन्युफॅक्चरींग ग्रोथ सेक्टराची ग्रोथ रेकॉर्ड लो. इट हॅज फॉलन डावन फ्रॉम 175% to 6% in 2012. भाऊ बांदोडकरान जेन्ना चार्ज घेतिल्लो इट वॉज 179%. ऑफकोर्स प्री मुक्तीचे थोडे डेफिसीट आशिल्ले इंडस्ट्रीचे ताका लागून इट वॉज व्हेरी हाय. फॉर लास्ट 6 years इट हॅज गॉन डावन टू 6%. आनी एक 10 वर्सां इट विल गो टू नेगेटिव्ह. हे MSMEs मायक्रो मिडियम आनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अनएम्प्लॉयड यूथ आईंग ऑन गव्हर्मेंट जॉब्स. एग्रीकल्चरान वचना प्रायवेट इंडस्ट्री कडेन वचना सरकारी जॉब सोदतात. कित्याक ताजेरय डिबेट करया. आनी लॉ अँड ऑर्डर क्रायसीस खबर आसा आमकां कितले लॉ अँड ऑर्डर इश्यूज जाले. बीच बेल्ट धरून टॅक्सीवाल्यांचे धरून नायजेरियनाचे धरून सगळे गँग्स आउट ऑफ कंट्रोल. डू यू ही चार्जशीट जी आसा ही फक्त पॉलिटिकल ओपोजिशनाची न्ही. सरकारा बरोबर जे तेन्ना एक्टिविस्ट सुद्दां राविल्ले समाज सुधारक म्हणून तेच आता हे चार्जशीट घालतात. प्रकाश दोन महत्वाचे एब्सोल्युटली ही वस्तुस्थिती आसा हाचे बद्दल डावट ना. पण हातूंत 2 गोश्टी म्हज्या कथान लक्षात घेवच्यो पडटल्यो जाची हाजो अभ्यास करतलो जाल्यार. एक म्हणजे मायनींग क्रायसीस जे पद्दतीन आयले फाटले 17 म्हयन्याक ताजे परिणाम सांबाळटा म्हणसर हातूंत खुबशी एनर्जी सरकाराची गेली हें मान्य करचें पडटलें एक. आनी दुसरी गजाल म्हणची पडटली ती पद्दत काम करपाची पळय मुख्यमंत्री पर्रीकार आहा तांची ती सेल्फ सेंट्रलायज पद्दत जी आसा ताका लागूनय काही प्रश्न म्हजे कोतान अशे अनुत्तरीत आनी सुटनासतना उरता अशें म्हाका स्पश्टपणान दिसता. इंडस्ट्री हांव क्वेश्चन करता. हे सगळे इश्यू मदीं एक कॉमन गजाल आसा की सरकार कंटेन्शियस इश्यूक हात घालना. ज्या कडेन वाद आसा थंय हात घालिना. बऱ्यो गजाली करता. खंय गृह आधार करता, लाडली करता, पयशे वाडटा, एकदम बरोबर रिजर्वेशन दिता ओबीसी. कंटेन्शियस इश्यूक काय सरकार हात घालिना. आय विल एग्री विथ यू. म्हणजे तुम्ही सांगता ते बरोबर. म्हणजे जे पळय तांणी मॅनिफेस्टोन पयलीं म्हणिल्लें तातूंतले जे सोशल वेलफेअर रिलेटेड पळय ज्यो इश्यूज आशिल्ले त्यो तांणी बऱ्या प्रमाणात त्यो लाडली लक्ष्मी म्हणा किंवा ऑल दोज बेनिफिट्स त्यो बऱ्या प्रमाणात तांणी पुर्त्यो केल्या. पुणून इंडस्ट्रीच्या बाबतीत बरेचशें पेंडींग उरलां. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल अजून देर इज अ पावर क्रायसीस, अजून देर इज अ वॉटर इश्यू. मागीर तुमी टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री प्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल. सो दीस कायंड ऑफ इश्यूज आर पेंडींग. अजून पर्यंत म्हणजे तुझ्या सोशल स्किमीक जो मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरान बॅकअप दिवं जाय त्या बॅकअपाचेर तूं लक्ष दिना. हांव तुजे पयले प्रश्ना कडेन पूर्ण सहमत आहा. तुवें म्हळें की कंटेन्शियस इश्यूक हात घालिना. हाजें कारण अशें की खंयच्याय सरकाराक कंटेन्शियस इश्यूक हात घालपाक आवडना. पॉप्युलिस्टच रावपाचें आसता. न्ही पण हांगा कितें जाता की जे अपोजिशन आसा ते इतले लंगडे जाल्ले आसा की हे अपोजिशनान एक तर कंटेन्शियस इश्यू सोडोवपाक आपणे तातूंत इनवॉल्वमेंटूय दाखोवं जाय आनी सरकाराक कंटिन्युअसली फोकसान हाडूं जाय. तें जमना. सो सरकार ते कार्पेटा मुळा घालता आनी पॉप्युलिस्ट रावपाचे प्रयत्न करता. प्रॉब्लम असो आहा दी ओनली थिंक टँक इन गोंयांत तरी फक्त मनोहर पर्रीकारा कडल्यान स्टार्ट जाता आनी थंय सोंपता. दुसरें म्हणल्यार
गोवा स्टेट प्लॅनिंग बोर्ड म्हणून स्थापन केलो मिस्टर प्रताप सिंग राणे आणि त्या वेळार दर वर्सा 4-5 मिटिंग्यो जातल्यो आणि फुडें कशें कितें करपाचें गोंयच्या बद्दल ते भूमिका मांडटले आणि इम्प्लिमेंट जातले. श्री दिगंबर कामत त्याच्या सरकारा खाला 5 वर्सांनी एकूच मिटिंग जाली प्लॅनिंग बोर्डाची आणि श्री मनोहर पर्रीकरची या 2 वर्सांनी फक्त एकूच मिटिंग जाला. प्लॅनिंग बोर्डाचेर इंडस्ट्रीक कितें से आसा तुमी कॉन्स्टिट्यूशन पळया प्लॅनिंग बोर्डाचें कोण आसा इंडस्ट्रीचो नॉट मच. इज इट तो बीजेपीचे मंडळ कशें दिसता पळोवपाक नो आय रिएक्ट ऑन दिस नो आय वूड नॉट लायक टू टेक इट म्हणजे पॉलिटिकल एंगल न घेता की हांव कितें म्हणटा की बरेचशे सुदारणा जावं येता. प्लॅनिंग बोर्ड शूड बी मोर एक्टीव. आता ताणें सांगले त्या प्रमाणे लास्ट इतल्या तेंपान जर 2च मिटिंगो जाले इट कॅनॉट बी दॅट वे. म्हणजे गव्हर्मेंट हॅज टू बी सपोर्टेड विथ द प्लॅनिंग बोर्ड विथ द आयडियाज अँड ऑल दीस कायंड ऑफ थिंग्स जे जायना. जेन्ना बजेट मांडलें तेन्ना सीएमाक हांवें हो प्रश्न विचारिल्लो की तुज्या प्लॅनिंग बोर्डाचो कॉन्स्टिट्यूशन पळयत जाल्यार तूं तितलो सिरियस कसो दिसना. यू आर टेकिंग इट टू सिरियसली म्हणून लागलो. प्लॅनिंग बोर्ड यू आर कन्सिडरिंग इट टू सिरियसली. सुयश प्रश्न थंय ना. प्रश्न हो पळय हांगा आसा पोरूचे बजेट पळय आसा तूं काड आनी पळय. बजेट म्हणटा माय थ्रस्ट एरिया इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेन्यूज आनी ताज्या खातीर इंडस्ट्रियल कॉम्प्रिहेन्सीव इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन मे जावन आमी खंय पावले अजून ना. म्हणजे सिरियस जे इश्यूज आहा ताजेर वी विल कम टू दोज रिफॉर्म्स. सरकार रिफॉर्म्साकय हात घालिना पॉप्युलिस्टीक स्किमी हात घालता. दुसरो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकराचो रिपोर्ट द विजन डॉक्युमेंट तो आतां आसा 2 वर्सां जाली. कितें जालां? वॉट ॲक्शन हॅज बीन टेकन ऑन इट? सुरेश बाबा बेजीक आतां फुडल्या हातूंत वचचे पयलीं तुमी आतां सुंदरपणान हे प्रश्न म्हणून मांडले. हांव तुमकां दाखयतां हो सरकाराचो काल विधानसभेत आयिल्लो इकॉनॉमीक सर्वे. बेस्ड ऑन दीस हांव कांय तुका कंटेन्शियस कन्सर्न्स दाखयतां. हातूंत स्पश्टपणान म्हळां की राज्याचो इकॉनॉमीक अर्थीक उदरगतीचो रेट 8.47 पावला. जो पोरूच्या वर्सा 8.91 आशिल्लो आनी लक्षात घेया पोरूच्या बजेटा मुख्यमंत्री पर्रीकरान म्हळें आपूण 12% वचपाचो प्रयत्न करतलो. करेक्ट. पण जालें कितें मायनींग आज 17 म्हयने बंद आशिल्ल्यान राज्याचो इकॉनॉमीक GDP ह्या पळय तो 20% कमी जाला. मुख्यमंत्री अक्रॉस सेक्टर पडलो तो. काल ताचेर रिपोर्ट केला प्रायमरी सेकंडरी आणि टर्शरी तिन्ही सेक्टर. जाता कितें ओवरऑल ताजो मंदीचो इम्पॅक्ट इंडस्ट्रीचेर जाता ओवरऑल आनी इन्वेस्टमेंटाचे अवेन्यूज ना. आमचे लँड लॉक्ड आसा. इन्वेस्टर येना. ही परिस्थितीचो परिणाम कितें जातलो जाणा तुमी? आमची डेट्स वाडटली. कित्याक जर आमचो तर रेवेन्यू वाडूंक शकलो ना जाल्यार कितें जातलें? डेट्स वाडटली. डेट पेमेंटूय सरकार डेट ट्रॅपां वता. हे डेट स्लायड फुडें येवया त्या जवळ जवळ 9.5% रेट वाडटा. एक मुद्दो विचारूं जाय आशिल्लो. हो सरकार बीजेपीचो रायट फ्रॉम सेंटर टू गोवा केंद्र सरकाराचेर पॉलिसी पॅरालिसिसाचो आरोप करता. तुमकां गोंयांक क्लियर कट मेजॉरिटी दिली. 21 सीट दिले. त्या शिवाय अपक्ष दिले. ओपोजिशन एक्झिस्टन्साक ना. तरी तुम्ही कंटेन्शियस इश्यूक हात घालनात. ही पॉलिसी पॅरालिसीस न्ही जाल्यार कितें ह्या सरकाराची? ही एब्सोल्युटली पॉलिसी पॅरालिसीस. तांकां अशें जालां की जेन्ना तुमी भाऊसाहेब बांदोडकराचो तुमी उगडास केलो 1963 उपरांत जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर राज करतालो त्या टायमार मोर दॅन 80% ऑफ टुडेज इन्स्टिट्यूशन्स 80% इन्स्टिट्यूशन्स तेणी स्थापन केली. ताच्या उपरांत कितें जालां? एक्सेप्ट फॉर अ period during Sri Pratap Singh Rane's rule. Otherwise, there has been no growth. मिगेल बाब, सरकाराची ही पॉलिसी पॅरालिसिस नाही. अदर दॅन तुम्ही कॉलमनिस्टही आसात, अदर दॅन एग्रीकल्चर. ना पयलेच कॉम्रेड क्रिस्टोफरान म्हटलें आसा हो सरकार जो आसा मनोहर पर्रीकराचो सरकार आसा. भाजपा युती अशें कांय ना. मनोहर पर्रीकराचो सरकार. भाजपाचो सरकार ते तो सांगताय बी खंयचोय डिसिजन घेतलें की हांव फाटीं वचचो ना. हांवें हें दिलां. वेटाचेरय ताका कळ्ळें. वेटाचें आपलें आंगलट आयलें. माफ केलो तो वेट. ताणें मागीर एंट्री फी म्हणून काडली. पूण तो हांव फाटीं वचचो ना कित्याक तो हांवें दिल्लें आश्वासन. हांव ह्या मोआयचेरय सगळो हांवूच आसा.